विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी. गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हे सीझन 3 फायनली आयोजित करता आणि ह्या फावटी आमची टॅगलायन आसा एक्सप्लोर, एम्पावर आनी एनरिच. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी सगळीं हांगा गोंयकार आनी काजू म्हणटा ते कितें वी ऑल नो वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कॅज्यू टू ईच एंड एवरी गोवन. सो हें जे आमी पळय कॅज्यू फेस्टिवल आयोजीत करपाचें जे आमी ठरयलें, सो एक विजन आशिल्लें की आमचे गोंयचो काजू ताका एक मातशें म्हत्व मेळचें म्हणून. अशें दिशिल्लें की वेन आय टूक ओवर एज चेअरपर्सन ऑफ गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, एक्चुली आमचें कॉर्पोरेशन वॉज नोन एज अ कॅज्यू कॉर्पोरेशन, कित्याक वी ओन 6,500 hectares ऑफ कॅज्यू प्लांटेशन्स इन गोवा. आमचे 70 तरी आय कॅन से दॅट 3,500 farmers got 2,500 farmers got 3.5 crores of rupees minimum support price hali. So this information was given to me by my zonal agriculture officer. So हांव मागता की प्रत्येक जो zonal agriculture officer आसा प्रत्येक तालुकाचो ताणें तर ते एफर्ट्स घेतले आनी पळयले की बाबा जो मिनिमम सपोर्ट प्रायस जो गव्हर्मेंट हॅज अश्युअर्ड टू द फार्मर्स ते फार्मरा पर्यंत कशें पावतले. कित्याक कितलेशे तुमी यू नो द प्रेस किप्स ऑन आस्किंग की हे जो मिनिमम सपोर्ट आसा तांकां टायमली पावना आमच्या फार्मरांक.